नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार आनी विशय आसा काँग्रेसीचो. कितलेशेच काँग्रेस आमदार एकठांय जाले आनी म्हणटात की लुईझीन फालेरो काडात. ते काडले जाल्यार काँग्रेसीचें खूब बरें जातलें, घडये सरकारय येवपाक शकता. अशी प्रकारची स्वप्नां गाजर कितें म्हळ्यार आता ते आपल्याल्या डेस्क इन्चार्जाक दाखोवपाक लागल्यात. खरेंच लुईझीन फालेरो इज दॅट बिग अ प्रॉब्लेम आनी लुईझीनाक जर काडलो जाल्यार खरेंच काँग्रेसीचें बरें जातलें काय कितें, हो आयचो विशय. चार मनीस आसा म्हजे बरोबर. पयले आसात ते गोंय काँग्रेसीचे फुडारी प्रतिमाबाई कुतिन्हो, स्वागत. दुसरे आसात म्हजे बरोबर जांकां साश्टीचें राजकारण आनीक म्हाका दिसता लुईझीन कितें करतलो हांचे सारके योग्य सारके भविष्यवाणी करपाक शकतात ते राधाराव बाब ग्रासियस, स्वागत तुमचें. तिसरे आसात म्हजे बरोबर ज्येष्ठ पत्रकार सद्गुरू पाटील आनी चौथे आसात म्हजे बरोबर गोवा फॉरवर्डाचे लिडर प्रशांत बाब नायक. राधा, सो यू गेट ऑब्वियसली द फर्स्ट राईट टू स्टार्ट दिस डिबेट. You seriously think Congress would be better off if Luizino steps down as the GPC president? No, to be quite honest, Yeah. I wouldn't want the Congress to be better off. You see, I have spent all my life somehow convinced that the Congress is the one that has ruined Goa. And I have always opposed that party. Now, the way things are, it looks like Luizin Falero is the right man to lead the Congress to its ruin. So I would want Luizin to continue to lead the party. So you agree with some of the MLAs that getting Luizino out of the way would help Congress in rebuilding? It may help the Congress, but it may not help Goa. Goa would prefer to without a Congress altogether. So if we have to finish the Congress, Luizin has to continue to be Congress president. That is the way I would look at it. So you quite sympathize with the sentiments of the MLAs? That's up to you. I very clearly said what I am saying. सद्गुरू, कितें दिसता लुईझीन नासलो प्रदेशाध्यक्ष जाल्यार कितें सरकार बिरकार येवपाक शकता अशी बी परिस्थिती आसा काँग्रेसीचें, जशें ते चित्र करून दाखयता तशें? कितें आसा, काँग्रेसचे अनेक प्रदेशाध्यक्ष आमी फाटल्या 20-25 वर्षां पयले. आमी दर फावटी अशें बरयतूय आयल्या म्हणतूय आयल्या की हो नसल्यार दुसरो आसल्यार बरें जावपाचें. ताका अपॉयंट केलो की 5-6 म्हयन्यांनी आमी परते म्हणत आयल्या की तो तिसरो आसल्यार बरें जावपाचें अशें म्हणून. जो पर्यंत काँग्रेसची कंप्लीट सिस्टमूच चेंज जायना, कंप्लीट कल्चरूच चेंज जायना, त्या पर्यंत कोणाकूय जरी प्रदेशाध्यक्ष PCC प्रेसिडेंट म्हणून हाडून बसयलो थंय तरी व्हडले चेंजीस जातले अशें म्हाका दिसना. मोरोवर आतां एक असो सिग्नल वचूं शकता की काँग्रेसचे केवळ 6च आशिल्ले आनी ताणें जाणें 18 केले, म्हणजे तो म्हणटा की आपण 18 केले. आनी एक गोष्ट मान्य करपाक जाय की तो PCC प्रेसिडेंट जालो, मागीर काँग्रेस इलेक्शनाक गेली, 18 जाले, 6 वेल्यान 18 जाले. त्या मनशाक तुम्ही मागीर काडटा, तुम्ही कितें सिग्नल दिता कार्यकर्त्यांक? हो एक प्रश्न कोणी विचारल्यार म्हाजे कडेन सुद्धा उत्तर आसचें ना, जो आय एम अ क्रिटिक ऑफ काँग्रेस, की तुमचे कडेन असो वायबल स्ट्रॉंग ऑप्शन जाय की ताका काडले म्हणून हे मेळ्ळे गोंयाक, किंवा हे काँग्रेसीक मेळ्ळे, किंवा हे काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांक मेळ्ळे, ताका काडलो म्हणून. सो टेस्ट लागतली खरी आतां लुईझिनाची न्ही, काँग्रेस चिल्ला कुमार किंवा काँग्रेस हायकमांड किंवा होल काँग्रेस पार्टीची, की लोक पळयता तुमचे कडेन. तुम्ही लुईझिनाक काडटा, 18 आमदार आयले न्ही निवडून उमेदवार, आणि तुम्ही काडटात. सो तुमचे कडेन स्ट्रॉंग रिझन कितें आसा हो एक विशय येतलो. कोणे सांगले तुमकां की ताका काडल्यार सरकार जातले हो विशय, आणि कोणे सांगले तुमकां की तो आसा म्हणून सरकार जावना? तुम्ही स्टेटमेंट प्रत्येकाचे काढून पळया, तर वेगवेगळे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आसा. सो तुम्ही लुईझिनाक काडपाक जाय काय काडपाक जाय हो एक वेगळो विशय आसा डिबेटीचो. काडपाक जाय ताका कारणां आसा, पण ती मागीर डिस्कस करूया हांगा. पण तुम्ही कितें मेळयले ते दाखोवन दिवचे पडटले. ओके, व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉयंट की अल्टिमेटली जर ज्या मनशान 6 वेल्यान 18चेर व्हेली अशें तो तरी म्हणटा, ताणें मागीर ताचे खातीर कितें काम करूं किंवा करनाका, पण स्टॅटिस्टिकली इट्स अ सारकी 300% ग्रोथ कशी. त्या मनशाक काडप आनी काडल्यार सरकार जाता हें अशें म्हणप, कारण सरकार जर जातलें आनी सरकार जर पडटलें जाल्यार तुमची भुमिका खूब म्हत्वाची. सो एक तर ताणें तुमचे कडेन उलोवन ही मागणी केल्ली आसपाक जाय, किंवा तुमचे कडेन उलयनासतना जर ताणें ती मागणी केल्या जाल्यार कितें म्हणचें म्हाका कळना. वॉट इज युअर एनालिसीस? मुख्य म्हळ्यार आमचे कडेन कोण उलोवना ह्या विशयाचेर, आनी 6 वेल्यान म्हाका दिसता 18 न्ही 17, आनी 17तल्यान एकटो वचपाक बी ताजें बी क्रेडीट म्हाका दिसता आमी लुईझिनाक दिवपा येतो, इमिजिएटली भायर सरपा तेंय बी क्रेडीट. जशें तूं विजयाचें श्रेय घेता तशें पराजयाचें बी श्रेय घेवपा जाय तुवें, की तुजे कडच्यान एकटो वचपाक कारण तो. दुसरें म्हळ्यार एक म्हाका दिसता की 6चे 17 जावपाचें क्रेडीट जें लुईझिना दिता पळय न्ही, नुस्तें मारपा जो मनीस वता पळय न्ही, जो गरोवपी आसता तेजें कसब म्हणटा आमी, कित्याक तो गरोवन काडटा नुस्तें. पागेल मारता तो कसब, तेका पागेल मारपाक एक हें लागता, स्कील लागता तेका, आनी तातूंतल्यान तो काडटा.
खुटाणी म्हणल्यार कितें, भरती आयली तेन्ना तूं जाळ घालता, सुक्तगेर जें उरता तें नुस्तें जाळा पडटा. ह्या खेपेक बीजेपीच्या अगेन्स्ट इतलें वातावरण आशिल्लें की हे येवपाक लुइजिनाचो दुरान्वय सुद्दां कितेंच कांयच हातभार ना. इनफॅक्ट म्हाका दिसता की लुइजीन थंय आशिल्ल्यान तांची मेजॉरिटी गेली. लुइजीन जर त्या जाग्याचेर नाशिल्लो जाल्यार दे वूड हॅव इजिली क्रॉस 22, 23, 24. आनी लुइजिनाची जी मस्ती आशिल्ली जी की आपण आनी कोणा बरोबर वचपाना म्हणून आय थिंक दॅट हॅव कॉस्टेड देम द गोवा गव्हर्नमेंट टुडे. आनी इनफॅक्ट आय फुल्ली अग्री विथ राधा की इट इज ऑल द मोर बेटर दॅट दे शूड हॅव लुइजीन फालेरो एज द प्रेसिडेंट. सो येत्या 5 वर्सां भितर नेक्स्ट टायम परते ते सचेर येवपाक सारकें बऱ्या पडटलें. बऱ्या पडटलें. ओके प्रतिमा, you heard all the arguments, Dhoni for and against also. From the party's point of view, from the young leadership point of view, whatever your seniors are doing, what is your frank view on that? See, first and foremost, I would like to say is Pramod Bab, आता Sadhguru Bab उलयला, राधा उलयला, प्रशांत उलयला. See, if you all go and try to recollect, before Luizin could come, आम्ही आशिल्ले कितले 8-9 नंबर आशिल्ले. असं खरें आशिल्ले म्हणटा ते 6. But it was the leadership who had that trust in Luizin Falero. आणि जेन्ना तो इन्चार्ज म्हणून आशिल्लो नॉर्थ इस्टर्न स्टेट्सांचो, कर्नाटकाचो, आनी ताणें तें कार्य केलें ते पळोवन ताका थंय साकून सॅक्रिफायस करून हांगा धाडलें मातशें गोंया जाग्यार घाल म्हणून. आनी नोबडी कॅन डिनाय दॅट फॅक्ट. खंयचोच गोंयकार ना म्हणपाक ना. कितें की पार्टी जी 6-7 आशिल्ली पळय ती ताणें 17 हाडली. बिकॉज सेड एंड डन, ही इज अ सीझन पॉलिटिशियन, ही इज व्हेरी स्मार्ट. ताणें आयडेंटिफाय केलें, ग्रूम केलें आणि सगळ्या ही वर्क एंड स्ट्रेंथन. जे महिला काँग्रेस आसा, जे यूथ काँग्रेस आसा, सगळे आमचे सेवा दल आसा तांकां एकठांय करून ताणें चिंतन बैठक म्हणून केली. लोकांच्या घरा कडेन पत्रिका बुक्स वताले एवरी मंथ, आमी काम कितें केलां ना तें. आनी आय फील एज अ केडर, आय एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गनायझेशन बिकॉज आय एम द जनरल सेक्रेटरी इन ऑर्गनायझेशन. आता when it comes to organization, I think I should give him the distinction he gets, because it is like, you know, they are saying, but सांगपाचें म्हणल्यार हाडलें आयज केलें लोकांनी मॅन्डेट तुका हांगा दिलो. इफ ही हॅड नॉट टू डू आनी नॉट एक्ट लायक दॅट टुडे यू हॅव नॉट गॉट 17 नंबर्स आयला तातूंत भितर त्या ऑर्गनायझेशन आणि हांव कितें म्हणटा, हांव बाब राधा तांची युजीटीपी, हांव बाब प्रशांत जो गोवा फॉरवर्ड, वी आर नॉट इंटरफेरिंग इन युअर हाऊस. वाय यू आर इंटरफेरिंग इन हाऊस? आमचे मोडे तिडे वयर सकल खंय तरी कितें जाता आसतलें की आमी सॉर्ट आउट करतलीं. वी आर नॉट इंटरफियरिंग. आतां प्रभाकर टिमले तांचो प्रेसिडेंट तो ते हालचाल जाली पळय त्या दिसा बीजेपी तेणी सपोर्ट करपाक गेली. वाय ही गेव रेजिग्नेशन फॉर हिज ओन रिजन्स. बट आय रियली एप्रिशिएट दॅट मॅन बिकॉज ही इज अ मॅन ऑफ प्रिन्सिपल्स. ताणें आपलें दवरलें पळय. ओके, दिस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग फॅक्ट की सद्गुरून जो मुद्दो काढला की अल्टिमेटली लुइजिनाक जर काढलो जाल्यार वॉट आर द टेंजिबल बेनिफिट्स दॅट काँग्रेस कॅन गेट. जेन्ना इतली सगळे जाण मागणी करतात, वेर आर दोज टेंजिबल बेनिफिट्स? See, first I will go Yeah, into what you she want to has said. reply to her, yeah. See what she says. Luizin, she gives a distinction. Let us see what happened after Luizin became president. Babu Ajgaonkar was a Congress candidate for Perne even 4 days before the nominations. He deserts the Congress under Luizin's leadership. Pandurang Madkaikar is a 3-term Congress MLA, deserts the Congress under Luizin's leadership. Viswajit Ranim, post-elections, deserts the Congress under Luizin's leadership. All right? Prasad Gaonkar had come begging for a Congress ticket. Digambar Kamath was all demanding that ticket be given to him. You don't give him ticket. You give ticket to Babu Kavlekar's wife, who comes third. And Prasad Gaonkar wins. Jayesh Salgankar had come asking for a Congress ticket. You don't give the ticket to him. You give to Agnel Fernandez. Then Praveen Zante had come for the ticket. You don't give him ticket. All these fellows go on other tickets and win. And you are telling us that Luizin has led the Congress to victory. You see, by defeat, wait, let me complete. See, these 17 would have been 25. If you are to, if you could not hold your all MLAs together, they deserted you. Those who deserved Congress ticket, you didn't give them. And your men lost deposits. You see, in Goa, Congress has never lost deposits. 4-5 constituencies under your leadership, Congress has lost deposits, man. So therefore, if you think that Luizin has done a big job, I fully disagree. Okay. Sadhguru, you agree before going to Pratima? तुम्ही जो पॉइंट काढलो की टेंजिबल बेनिफिट्स आसो. आता म्हणटा की लुइजीन नाशिल्लो जाल्यार 25 जावपाचे. ही इज गिविंग एक्झाम्पल्स की पळय न्ही. लुइजीन नाशिल्लो जाल्यार 25 जावचेच नाशिल्ले. कारण काँग्रेस लोक अँटी बीजेपी आशिल्ले, पण लोक प्रो काँग्रेस नाशिल्ले केन्नाच इन द लास्ट 5 years.
ताच्या खातीर गोवा फॉरवर्ड किंवा अपक्ष म्हणजे 17+1 म्हणजे रोहन अशें म्हणटा हांव, हय. की गोवा फॉरवर्ड किंवा काही अपक्ष इंडिपेंडंट हांकां एक लाभ मेळ्ळो, बेनिफीट मेळ्ळो ऑफ द सिच्युएशन. लुइजिनाच्या जाग्यार कोणूय PCC प्रेसिडेंट असल्यार 15-16 सीट काँग्रेसीचे येवपाचेच. लुइजिनाची मिस्टेक आशिल्ली ती गोवा फॉरवर्ड वांगडा युती करूं ना. तो हांव अदर पॉयंट म्हणटालो की काडपा खातीर विशय असले जाल्यार अशे विशय घेवं येता. सरकार येतले म्हणून न्ही, की गोवा फॉरवर्डा वांगडा जर युती जाल्ली तर काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड हांचे सरकार येवपाचे अशें आमी म्हणू शकता. पण गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसी वांगडा रावपाचीच आफ्टर रिझल्ट हाची गॅरंटी कोणूच दिवं शकनाशिल्लो. ज्या पद्दतीन तांचे दोगांचे एकामेका विरुद्ध स्टेटमेंट येताले किंवा आमकां 5 सीट जाय, 6 सीट जाय, 7 सीट जाय अशे डिमांड येताले, ताच्या वयल्यान अशें दिसताले की हांचे टिकपाचें ना म्हणून. फाल्यां लुइजिना काडून सुद्धा जरी काँग्रेसीचे सरकार आयले, इट वोंट सर्वायव. हांव चॅलेंज मारता की 5-6 म्हयने सुद्धा गोंयांत सेंटराक BJP आसतना आनी हांगा काँग्रेसचे सरकार सर्वायव जावचें ना. म्हणजे लुइजिन PCC प्रेसिडेंट आसूं किंवा नासूं, गोवा फॉरवर्ड आसूं तांच्या वांगडा किंवा नासूं, सिच्युएशनूच अशें आयल्लें आसा की सद्याचे दीस आसा ते BJPचे आसा. सो गोवा फॉरवर्डान वाऱ्याची दिशा पळोवन ते सायडीन गेला. लुइजिन फालेरो इज हे म्हणजे कोणाक तरी एक बळीचो बकरो करपा जाय म्हणून. ताजी मिस्टेक आसा. टायम हॅज कम टू गो अँड नव्या रक्ताक वाव दिवपा जाय किंवा नव्या तरुणांक कोणाक तरी वाव दिवपा जाय. तू म्हणता की लुइजिन शुड स्टेप डाऊन हय. नॉट फॉर द रिझन की काँग्रेस सरकार MLA सांगतात. ना MLA It is time for him to step down, but not for the reasons that MLAs are saying. MLA आणि 6 महिन्या भितर नव्या प्रदेशाध्यक्षाकूय काडा म्हणटले. हय. हाका काडा ताका काडा कित्याक दे आर डेस्परेट. तांकां दिसतले कोणेय सांगल्यार हेका काडल्यार सरकार येता, तेका काडल्यार सरकार येता म्हटल्यार तांकां खरें दिसूं शकता. इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग की तुमचे बरोबर जर युती जाल्ली जाल्यार सरकार घडये येता आशिल्लें, पण तुमी तांचे बरोबर रावतले हाची शाश्वती कितें आशिल्ली. आज जर आमी म्हणटात की दॅट इज लुइजिन्स बिगेस्ट मिस्टेक की अलायन्स केली ना किंवा अलायन्साचो घात केलो, जाल्यार आज तुमी BJP वटच्यान गेल्यात न्ही, सो आज लुइजिनाक बेनिफीट ऑफ डाउट मेळटा. पळय आपूण गोवा फॉरवर्ड भरवशाचें न्ही अशें म्हणटालो, आय वॉज रायट म्हणून. ना तो कसो तो रायट म्हणपाकच शकना. जो आमचे बरोबर जर आमी जर पयली जर युती जाल्ली जाल्यार युतीचो म्हणजे एक कांय धर्म आसता. युती प्री इलेक्शन अलायन्स इट इज, आनी हो अलायन्स करपा खातीर वी हॅव स्ट्रगल्ड व्हेरी मच रायट फ्रॉम द डे वन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अवर पार्टी. आमी वॉच कॉल दीत आशिल्ले, बट द काँग्रेस इट अपियर्ड rather the Congress local leadership and moreover Luizin Falero, one person, opposed this alliance tooth and nail right from the beginning. पहिली दिसा सावन ताणें विरोध केलो. We had several meetings with the Congress leadership also at the top level, but ultimately I think लुइजिनाचो पॉइंट ताणी घेतलो. ताणी दिग्विजय सिंगाक कुशी मारलो. दिग्विजय सिंग हांगा येवन पयली दीस घोशणा करता की हांगा युती जाता म्हण, आनी नेक्स्ट डे ते म्हणटात युती ना म्हण. सो म्हाका दिसता आनी कित्याक पयली जर तूं एक जर संसार करपाक लागलो जाल्यार इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट टू तुका स्प्लिट जावन वचपा खातीर. ज्या काँग्रेसीन गोवा फॉरवर्डा उडोवपा खातीर सगळे कडेन प्रयत्न केलो तांचे बरोबर आमी वतले कित्याक. आमची फायट मोर विथ काँग्रेस जाली सगळे कडेन. ओके दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. प्रतिमा, द पॉइंट इज इट इज टाइम फॉर लुइजिन फालेरो टू स्टेप डावन अँड नॉट से दॅट आम्ही 1 वर्सा पयलीं रेजिग्नेशन दिल्लें ते तुम्ही दिल्ली बसून एक्सेप्ट करात, रादर दॅन पुटिंग दोज कायंड ऑफ आर्ग्युमेंट्स. लुइजिनान सांगपा जाय की बाबा चल इलेक्शन जालें, आय एम ऑल्सो ऑन हाय की आपूण आसतना आयल तेन्ना 6 आशिल्ले, 18चेर व्हेली. नाव यू डोंट वॉन्ट मी, आय एम रिजायनिंग अगेन अँड आय एम स्टेपिंग डावन. आणि सद्गुरू म्हणटा तशें मेड इफ नॉट फॉर दीस रिजन्स फॉर दोज रिजन्स ही शूड शो दॅट बिग हार्टेडनेस अँड ही शूड से ओके आय एम गोईंग. Who has said Luzin is not ready to step down? He himself has said that party is above. Party is above anything for me. I am ready. President is कित्याक MLA देखून जायला सोडटा म्हणटा तो. सपोज आमचे पार्टी फॉर्मेशन जात जाल्यार आतां एक सांगपा जाय म्हाका बा प्रशांताक, म्हाका दिसता यू टर्न परिकरा म्हणटाले, बिकॉज यू टर्न तुमी केल्लो आसा. कित्याक म्हणल्यार लोकांनी तुमकां जनतान तुमकां वोट दिल्लो, मॅन्डेट दिल्लो कितें म्हणून एंटी बीजेपी म्हणून. बीजेपी नाका ना ऐकाय रोहन काउंटी ऑल्सो वॉज सपोर्टेड बाय अस. रोहन काउंटी Pratima, the point is very simple. defeated this one. That was to Rohan Kaunti. What is your GF? Pratima, the point is Pratima, the point is very simple. Point is if Luzin Falero is ready to step down. No, if Luzin Falero is ready to step down, why doesn't he tender a fresh resignation? But are you sure that Congress will come to power? Okay. Congress will come to power. Wait, Pramod, I'm talking. Yeah. I'm not completed.
Congress will come to power. If this Prashant says here on this debate, Yeah. all these people go once, that he is ready म्हणून कितें बरोवन हाडटा म्हणून तिगाय तेंगेले आसतले म्हणून आमदार आमचे बरोबर आसतले लुईझीन गेले जाल्यार. लुईझीन वच जाल्यार आयज आता आय टेक अ कॉल, आय टेक अ चॅलेंज, आय विल गो टू लुईझीन हाऊस एंड टेल हिम ताका सांग फक्त म्हाका दी म्हणून उतर Okay. नाल्यार कशें फॉर्मेशन जातलें आनी कशें पावरां येतली Okay, काँग्रेस. but it's very Hey, interesting. on this I'll ask you. only Yes, I will allow you to speak, and then I'll only go to on other. this part I Yes, will tell yes. you. हे उतर. उशिरा आयिल्ले शहाणपण तुमकां त्या दीस तुमगेलो लिडर चूज करपा खातीर 1.5-2 दीस लागता तुमकां यू हॅव टू एट टाइम सगळ्या सिस्टम मोडून तुवें 24 करपाक वर रावपा जावना. ना 24 वर कित्याक तुमकां 24 वर कित्याक जाय राव. लिडर तुमकां time आशिल्लो, 17 नरेंद्र जाणांचो नरेंद्र मोदीक. 17 जाणांचो Let him complete. leader, 17 जाणांचो Let him leader. complete. एक मिनिट 17 जाणांचो लिडर चूज करपाक तुमकां 24 वरां वयर टाइम प्रशांत, लागता one minute. सध्या. one minute. Her point is, आज जर तुम्ही उत्तर दितात की लुईझीन इज द ओनली प्रॉब्लेम इन फॉर्मिंग अ गव्हर्नमेंट विथ द काँग्रेस म्हणून ते म्हणटा आपण हाडटा लुईझीनाचो राजीनामो, चल उत्तर दिया. तुम्ही ना कित्याक- हांका काँग्रेसीचे काही खरी Okay. आमी बरें, आतां बरें. ह्या Okay. काँग्रेसीचे काँग्रेस power द प्रॉब्लेम wait, द wait, प्रॉब्लेम wait. डजंट रिझॉल्व हियर Yeah. लुईझीन गेलो म्हणून प्रॉब्लेम रिझॉल्व जायना थंय दुसरो आहा दिल्ली तो आमच्या लिडरा आपयता आनी 2 दीस अपॉइंटमेंट दिनासतना परतो धाडटा म्हाका सांग, तूं अलायन्स करपा खातीर दिल्ली आपयतलो BJP 2 दीस दवरतलो Right. आनी अपॉइंटमेंट दिनासतना Okay. परतो Rather, धाडटलो this is a very Don't interesting. believe. Yeah, Will come yeah, in. आणि complete it. see, आणि आय डिड नॉट टेल दिस Yeah. तुगेले एस.एम. कृष्णा सारको फॉर्मर एक्सटर्नल अफेअर्स मिनिस्टर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कर्नाटका भितर कित्याक सोडून पार्टी वता Okay. ताजी मातशें Okay. ताणी Okay. एक चिंतन ना, करपा म्हाका- म्हाका जाय. एक चिंतन गजाल बैठक सांगात. ताजे एक खातीर सादी जाय. गजाल आहा की what do you think? Lluisin should tender a fresh resignation and step down, or Lluisin should say कि I am completely not at fault. I will wait till High Command takes a call. What is the right thing for Lluisin? Now, at least once tell me what is the right thing for Lluisin. No, see, I don't expect Lluisin ever to do the right thing. Okay. Let me be fair. But what you And what I you will tell advise? you, see, Lluisin is part of the Congress. Whether he should be Congress president or not is not my concern. If you were to ask me whether he should be chief minister, I would answer it. Because he is a political party. Congress is a political party with which I am not concerned. But the problem is, you see, if the Congress had its own majority, then they could have held a CLP meeting and elected Lluisin as president, as leader of the party and made him CM. Today, the Congress doesn't have a majority. So they have to talk with Tom, Dick and Harry to cobble a majority. So therefore, they have to take into account the demands, the desires and the wishes of the other MLAs whom they need to cobble up 21. So therefore, if it is felt that these other fellows, in order to come to your grasp, feel that X should not be there, it is for the party to take a call. What is your opinion? Should Lluisin Falero tender fresh resignation, or he should take a stand? Let High Command decide when to remove me. I'll wait till then. See, What's the right approach now? If Lluisin had tendered a resignation 1 year ago, there is something called limitation. You tender a resignation at a particular point. Subsequent to that, many things have happened. Correct. The elections have happened and many things have happened. If Lluisin is very serious about not Stepping wanting down. to continue to be president, he ought to give a resignation and make it clear to the High Command that this has to be accepted. There is no question of not accepting. You know what is happening is a resignation is given or not given, and to hoodwink the Congress workers, they are being told there is a resignation there. This is the way the Congress has always been Okay. functioning. Yeah. So if there is a need, let him, if he actually feels like he should resign, if he feels he should sacrifice, she has just now said she has sacrificed something in Northeast India. Everybody knows that, everybody, observer Congress, wherever he goes, Northeast or Southwest, he has to sacrifice a suitcase and come back to his state. Everybody knows that. So Lluisin may have sacrificed a suitcase or two. But we are not interested in his sacrificing of the suitcase. He has to sacrifice, if at all it is something for the people of Goa. And if he feels that his non-presence as president is beneficial, he should go. Okay. It's his decision. Okay. No. I'll come to सदूर एक प्रश्न हा की तो तू इदो काडपाचो प्रयत्न केल्लो की जर लुईझीन गेलो जाल्यार व्हॉट इज द ऑल्टरनेटिव्ह. फाल्यां अल्टिमेटली कोणाक तरी दुसरे हाडून बसोवपाक न्ही थंय ताका मागीर 6 म्हयन्यांनी कोणी काड म्हणू पण सध्या हाडून बसोवपाक जाय न्ही. तुझे मतान कितें इज देर अ ऑल्टरनेटिव्ह. कारण वन थिंग यू हॅव टू गिव टू लुईझीन दॅट तागेले कॉन्टॅक्ट्स आसात डेल्ली. ही हॅज अ व्हेरी स्ट्रॉंग कनेक्ट विथ डेल्ली अँड as Pratima said that he has tried to do something with the party organization. He's bought, no? So if that is the case, is there a viable alternative if Lluisin Falero is told to go?
न्ही आमदार नाशिल्लीच व्यक्ती घालपा जाय म्हणजे आमदार आसपा जायना ताजेर आमदार नसलेलीच व्यक्ती आणि आमदारांकडे जाचो बरो संवाद जाता बरें कन्वर्सेशन जाता अशा मनशाक घालूं येता. पुन्हा कितें जाता काँग्रेसीन पूर्ण एक PCC आयल्या नंतर मागीर वेगवेगळ्या पदांचेर वेगवेगळे लोक येता अध्यक्ष आयल्या नंतर ज्यांका लोकां भितर अपील आसा ज्यांका जन आधार आसा ज्यांच्या फाटल्यान फॉलोवर्स आसा अशे लोक ते PCCचेर येवपाची गरज आसा. बेश्टे अध्यक्षा ते कारकून येवपाची गरज ना. जे लोक 4 सदस्य नोंद करू शकना मेंबरशीप ड्राय काँग्रेसची फुडें व्हरू शकना असे लोक जर प्रत्येक प्रदेशाध्यक्षाच्या सायडीक घेवन रावपा लागले तर कशी वतली. तुम्ही खंयच्याय काँग्रेसच्या सभेचे व्यासपीठ पळया खंयची एज ग्रुपाचे लोक बशिल्ले असता किंवा जे लोक बशिल्ले असता तांच्या फाटल्यान फॉलोवर कितले असता. एंटायरली न्यू सेटअप काँग्रेसीक गरजेचो आसा अशें म्हाका दिसता. हू इज द ऑल्टरनेटिव्ह? नाही ऑल्टरनेटिव्ह अशें कोणाचें नांव अशें सांगपाक मेळना परंतु त्यांच्या पार्टी भितर जे लोक आतापर्यंत कॉन्ट्रिब्युशन दीत आयला म्हाका तर हांवें जी चेल्ला कुमाराची स्टडी केल्या त्यानुसार दिग्विजया पेक्षा चेल्ला कुमाराक खबर आसा की गोंयांत खरे काँग्रेसमॅन कोण आसा कोणाचें कॉन्ट्रिब्युशन आसा म्हणजे तो चड उलोवपी न्ही तरी देखील ताका खबर आसा कोणाचें कॉन्ट्रिब्युशन आसा. अशा व्यक्तीचे ज्यांच्यांनी कॉन्ट्रिब्युशन आतापर्यंत पार्टीक दिल्या तांचे दिवपा जाय. फाल्यां असो जर प्रदेशाध्यक्ष हाडलो ताका खबरूच ना वाळपय तांचो ब्लॉक प्रेसिडेंट कोण अर्दोणा ब्लॉक प्रेसिडेंट कोण म्हापसा कोण हांगा कोण अशें सिट्युएशन आयला काँग्रेसीन खूबदां. PCC प्रेसिडेंट म्हणून जो आसता ताका बाबड्याक खबरूच आसना आपल्या समोर बसला तो फाटली 20-25 वर्सां काँग्रेसीन आसा म्हणून. ताका हे लुईझीन आसूं आनी कोण आसा मिनिस्टर आसतना ताका एक जॉब सुद्दां मेळिल्लो आसना. पदयात्रा आसा म्हटल्यार तो 20-25 लोक हाडटा आनी मेळावो आसा म्हटल्यार तो हाडटा. तिकीट दिवपाचो येता विषय तेन्ना ताका तिकीट मेळना. असे अनेक लोक काँग्रेस फाटल्यान आसा अजूनय आसा. ते सुदैव म्हणटा हांव त्या पार्टीचे की गांवांत खेड्यापाड्यान अजून जी काँग्रेसीक मतां मेळटा ती अशा लोकां खातीर जे निरपेक्षपणे थोडे काम करता. तो नवो सेटअप अशा लोकांक अशा भितरल्या मनशाक काढून तांच्यांनी जर ताका नांव नासले जाता आम आदमी पार्टीचेच उदाहरण घ्या ज्यांका नांव नाशिल्ले असे लोक थंय आमदार जाले न्ही. मागीर बाकीचे इतिहास पळोवया नाका पण अशे नांव नाशिल्ले फेम नाशिल्ले लोकांक काढा तुम्ही तांकां दिस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. पण तातूंत मेन मुद्दो जो आसा की प्रदेशाध्यक्ष हो MLA आसचो काय MLA नासचो. वेदर ही शूड बी अ फुल टाइम प्रदेशाध्यक्ष ओनली or he can be a legislator come Pradesh. What is your opinion? That's a better option I also feel because that person can It should not be a MLA. Devote time to the organization. असले मनशाक घेवपाक जाय कोणाकडे यू नो कार्य करत आयल्लो आसा एक्सपिरियन्स आसा सगळे खबर आसा तसले मनशाक घेवपाक आमदार नाल्यार कोता येता सो दॅट ताजे वर्क डायवर्ट जावपा शिरी पडना कळ्ळें तुका. पूण प्रमोद आय वॉन्ट टू गेट दिस टॉपिक. You agree with me that from 8 to 9 we came to 17. That's the statistics. केले 17 साकून 21 जावपा इजी आशिल्ले. या 13 जे BJPक 13 लोकांनी नाका म्हणून घरा बसोवपाक 13 दिल्ली ते सोंपें आशिल्लें. 13 to 21 was easy or 17 to 4 was easy. So you don't blame Luizin Falero. So it is not about losing Falero. See, now you are saying I'm not aware. You are saying that our own MLAs are saying that Luizin naka म्हणून. I don't know which MLAs because no, I'm not a part of CLP. We have wings, you know. So CLP is other there. Correct. And I respect all our MLAs. After all, they are honorable MLAs. But here, as organizationच्या जे मुद्द्यार धरून हांव उलयतां because from the organization I have seen is working. आनी आयज कोणी मेळपा जाय म्हणून आनी म्हणलें तशें बलिका बकरा मेळटा म्हणून तें करनाका. डोंट ट्राय टू डायवर्ट अटेन्शन. हांव म्हणटा BJPन कितली व्हडली फटिंगपणां करून आयज सरकार केलो. हो देशा खातीर गेल्लो डिफेन्स मिनिस्टर आयज कसो आयलो हेणे म्हाका सांगचें. ते म्हणटा ताणें सॅक्रिफायस केलो. सॅक्रिफायस तेणे म्हणलें तुम्ही मेरा म्हणटा देश लुइजिनान बडा सॅक्रिफायस केलो म्हणून. मेरा देश बडा आहे म्हणून म्हणजे जना वेळ मान मिनिट म्हाका प्रशांतान एकच सांगचें काळजार हात धरून म्हाका प्रशांत सांग तुम्ही नाल्यार तुका रिकलेक्ट जायना जाल्यार गुगलाचेर वच मेळटलें तुमीच कसल्यो स्पिचीस दिल्ल्यो अगेन्स्ट पर्रीकर आनी तुमचे कितले कॅन्डिडेट BJP अगेन्स्ट बसून नाका म्हणून इलेक्ट जाले. तू गुगलाचेर वचून त्यो स्पिची परती पळय लुइजिना अगेन्स्ट आमी कितें उलयला ते काँग्रेसी तुमचे आमदार न्हय नाशिल्लो. अरे पर्रीकर अगेन्स्ट BJP अगेन्स्ट सारखे धुताले आयज खंय गेले ते. You all said you all will become watchdogs of the BJP party. Watchdogs. I'll finish. Watchdogs. आयज नॅशनलायझेशन ते रिवर नॅशनलायझेशन ऑफ रिवर त्या मुद्द्याचेर रोगी आसा. कोल पोल्युशन पळय इतलो बोर जाला वास्को ताचेर रोगी आसा. कसले वॉचडॉग. ओके प्रशांत दोन मुद्दे आहेत. एक ते म्हणटा की वाय टू ब्लेम लुइजिन जेन्ना ते म्हणटा तुम्ही आमकां सोडून गेले तुम्ही लुइजिनाक कित्याक ब्लेम करता सोडून वचपा खातीर. तुम्ही फक्त लुइजिनाचे निमित्त म्हणून वापर करतात हो पयलो आरोप.
तिथल्या मागीर मुखार या आम्ही सोडून वचपा आम्ही त्यांच्या बरोबर आशिल्ले केन्ना तर ताणी आमकां घेतलो ना न्ही बरोबर तांकां सोडून वचपा प्रश्न So ना that means- आम्ही लागले प्रतिमा, एक मिनिट मुगो that BJP प्रतिमा, एक मिनिट मुगो आम्ही इतली दा आयले तुमच्या दारा कडेन आमकां बरोबर वचया आम्ही बरोबर या आम्ही बरोबर या आम्ही बरोबर या लुइजिनान एकट्या सगळे बाकी पार्टी So सांगताले you're only blaming one person. It was एक the minute. boots and blocks Okay, wait. were No, no, given in let me writing intervene. that Let you me- are not yeah, interested Pratima, in. yeah. Let me intervene. See, what happens is, this Goa Forward had been begging, I can say virtually begging the Congress for an alliance. But you Wait, can't blame let me that. complete. Okay. Begging for an alliance, and till the last they were told that it would be, alliance would be there. Even a public announcement was made by Who had Digvijay. told? Digambar. Digvijay Singh. दिग्विजय सिंग मेड Statement that we are working on and alliance will come. Finally, you said no, we don't want alliance and kick them All out. the Rightly or blocks wrongly, gave writing. All the rightly blocks or gave wrongly, writing. rightly or wrongly, you didn't want him as alliance partner. How is that you all need them after the election? Then no, they said we'll have No, a no. friendly fight. No, It was friendly a fight. friendly No, fight. Pratima, Not like that. Pratima, you are totally like that. unaware You of kick them out and- Prashant, I'm very Prashant, much Prashant, aware. you are This not. is now to See, I'm divert telling the no, attention. No, I'm telling Pratima. you. Because now We you all have said joined hands with your BJP. party said Now three. you have Pratima, joined one hands minute, with one minute. BJP. One minute, Pratima. Hi, Prashant. 1 minute, Pratima. And Your then you party cannot deny. clearly said that 3 seats would be given Fatorda, Shioli, and Saligaon, and in Velni we'll have a friendly fight. Only Velni. बाकी नावेली एक मिनिट तुम्ही मुगो. support एक मिनिट करा. मुगो. No, no, wait. Now, No, my point Why, is, why did you put up a, Naveli- why did you put up a candidate in Fatorda? Naveli- Why did you No, put up a Pratima, candidate in Pratima. Saligaon? Pratima. Huh? Pratima. The organization You are here representing No, no. your party, so you have to answer No, no. all the Prashant Bab. question to the party. Prashant Bab. Let- No, no, let Pratima, Delhi- Pratima, 1 minute, Naveli 1 तुम्ही minute, एकदा 1 minute. बोललो. दादा तुम्ही बाब, friendly the fight crucial करता. question is very simple. फाल्यां मागीर तो लुइजिन फालेर असो किंवा खंयच्या पार्टीचो असो, should the Pradesh chief be an MLA or a non-MLA? What do you feel? Final See, words. It is a situation. For any party, Yeah. what is better? It is a situation Yeah. which every party must decide. You see, when it What says- is ideal? I will tell you, for a smaller party, say like Goa Forward or UGDP, the president necessarily has to be in power because you see, it's all a matter of distributing largesse, working for the party. Whereas for a big organization like the Congress, which with a 130-year-old history, and which is being spread all over, I think such political parties should not have the president as MLA because it's a big organization. They don't depend on an individual to garner votes as smaller parties do. So to that extent, I would feel that a party, national party like the Congress or BJP, need not have a MLA as the president because then he'll have more time to dedicate to the party. To the party, and you can actually Yes, focus and, on the party. and as it organization. was just now said, Yeah. you see, it was said that is there any viable alternative to Yes, Luzin? yes. That speaks very ill of the Congress. A party with 130 years, which has been in power in power in Goa for 30 years, should have had 15 people viable and fighting to be president. Okay, how if you that- don't how- have, how- In fact, त्याच्यात नंतर वेळ लागतो सगळं. I feel that की ताणी म्हणले पळय तांच्याकडे हय. बरी कॅन्डिडेट आसपाय म्हण हय. काँग्रेस ऑर्गनायझेशनाक काम केल्ले तांच्याकडे कितले जाण आसात तांच्याकडे मोती देसाय आसा तांच्याकडे वो विजय पै आसा तांच्याकडे आर्थूर सिक्वेरा आसा अशे ऑर्गनायझेशनाक काम केल्ले कितले लोक आहात तांच्याकडे Okay, तांकां कोणाक तरी हांव- आसा. वेळ सोंपला. तुझो वेळ सोंपला. No, my time is completely over. गोवा फॉरवर्ड खंय आम्ही डिच केला काँग्रेसीन डिच केला दे वेंट लिटरली बॅगिंग इट सिम्स डिच कोणे कोणा केलं पळय ते आख्खे गोंयाक बरें, खबर I will stop at that. आणि मागीर आज म्हजो- बीजेपी म्हजो- कोणी म्हजो सत्तेर time- 13 to 21 कोणी म्हजो केला न्ही, time- त्या लोकांनी फॉरगिव बरें. करपा जाय आमी न्ही म्हजो time सामको सोंपला. कित्याक जनताचे मेंडेट Pratima, my time is completely over. My time is completely over. I am saying only one thing. जेन्ना दोन बाय इलेक्शन असतात, तातूंत भितर मुख्यमंत्र्याची बाय इलेक्शन असता, तेन्ना द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग that everybody expects from the principal opposition party is to put up a good credible fight. ते जायनासतना जर काँग्रेस एकामेका भितर झगडत उरली जाल्यार काँग्रेसी खातीरच न्ही जाल्यार ते लोकशाही खातीर बरें जावचें ना. तितलेंच जावचें न्ही इतली सगळ्यांची अपेक्षा आसा. आयली तुमी सगळीं जाणां इतली बरेशे विचार मांडल्यात. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात, नमस्कार.